जंय गांव थंय हांव म्हणून आमी जेन्ना म्हणटा ते गांवाचें दुखणें हें आमचें दुखणें. तांकां तें कितें जालां वी sympathize with you. We are also trying to mitigate their suffering. So जें कितें लॉस जालां तें दिसता आनी तें चिंतून नाशिल्लें अशें जातलें तांचो धंदो काबार जाता आनी सरकाराचें कर्तव्य जातलें की तांणी ताका आदार करचो. ताजे खातीरूच हो रिलीफ फंड आसता ताजे खातीर डिजास्टर मॅनेजमेंट आसता. हें जेन्ना जालां अशें ल्हान गांवांनी जेन्ना एक कोण धंदेकार काबार जाता तेन्ना सरकार जर ताका आदार करना जाल्यार सरकार आपलें कर्तव्य करता काय कितें हो प्रश्न ओपन आसता. आमी हें उलयतना आमी कितें उलयता हो प्रश्न येता. सो आमी आमचे भशेन कितें करूंक जाय तें केलां आनी आमी फुडें सरकारा कडच्यान एक इन्स्टिट्युशनल मॅकॅनिजम जो असले त्रासान जेन्ना आदार जावंक जाय तो मॅकॅनिजम आहा ताका आमी चलयतले आनी तांकां आदार जावचो म्हणून आमी ट्राय करता. ते जी रिवणान एक 5 शॉपान उजो लागिल्लो आनी एक 5 शॉपां उजो लागून सारकी काबार जाल्ली. आमी तांकां येवन मेळ्ळी, आमची पार्टी येवन मेळ्ळी आनी आमच्या पक्षान हो इशू फॉलोअप केल्लो आहा. आमी आतां चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंडाच्यान कितें तरी मेळपाक जाय काय खंय तरी कितें दिवपाक आमच्या चिफान उतर दिलां की आपूण उलयतलो म्हणून आनी आमचो पक्ष म्हणून जें कितें फूल ना पापडी कितें दिवपाक जाय तें आमी तांकां दिल्लें आहा आनी तांकां सांगलां की येणारे जे ऑफिशियली कितें आहा जी चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड आनी बाकीचो जो कितें तांचो डॅमेज कंट्रोलाक कितें दिवपाक सरकारी तरेन जाता तो आमचो चीफ आतां असेंब्ली आहा चीफ मिनिस्टर कडेन उलयतलो आनी चीफ मिनिस्टर कडेन उलयन आमचे पार्टीचे वतीन आमी तांकां मॅक्सिमम हेल्प करतले कारण ते शॉपकिपर ते स्वताच्या जेर उबे राविल्ले आहा आनी जे आमचे स्वयंपूर्ण जे म्हणटा चीफ मिनिस्टर म्हणजे स्वयंपूर्ण गोंयकार स्वयंपूर्ण सांगेकार जे सरकाराच्या नोकरीचेर ना डिपेंडंट रावता आपल्या स्वताचे पांयाचेर उबे रावन ते खंय तरी आयज धंदो करता आनी तांच्या धंद्याचो नाश जाल्लो 1 म्हयनो जावपाक आयलो 2 म्हयने जाले की खंय तरी आख्खे ताचो धंदो बंद आनी हेच तांचे डेली आमदनी आहा होच तांचो ब्रेड आनी बटर आनी तो आयज बंद पडिल्लो. सो आमच्या चिफान एक ते मनान धरून आमच्या पक्षान एक डिसिजन एक फुल ना पकडी आमी दिल्ली आहा पूण ताजें कांयच जावचें ना पूण खंय तरी सरकाराच्या आडेन एक चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड म्हणून आसता तातूंतल्यान तांकां आदार जावचो अशें आमच्या चिफाक दिसता आनी चिफान तांकां सांगलां की आमी मुखेलमंत्र्या कडेन उलोवन जो जो आदार तांकां दिवपाक जाय तो आमचो पक्ष आनी आमचो चीफ दितलो. दिले बरोबर आतां 1.5 म्हयनो जावन गेलो कोरोना येतना कांयच दिवपाक पावना. आमी आमचें स्वता कितें आशिल्लें तें काबार करून उबी केलो. हेजे मुखार कितें सरकार आमकां हेल्प करता तें दिवचें हीच आमची म्हणणी.